मोगाच्या स्टांदू आमी 11वे साडेकाळाच्या आयतारांत भितर सरल्यात आनी हो आयतार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमी बरे क्रिस्तांव जावन आमी एक बरी जिवितांत फळां दिवंक। आनी ह्याच विशय जेन्ना फुडें वतना एका झाडाची खबर सांगूंक सोदता। आमी तर झाडाक बारीकसाणेन पडयलें जाल्यार आमी जाणात भाव भयणीनो, झाड तर बरी फळां दितलें जाल्यार बऱ्या जमनीर आसूंक गरज आसा। आनी बरी जमनी तर आसा जाल्यार ताका हूंय बरी कावड आमी दिवंक गरज आसा। आनी तेन्नाच ताजी पानां हूंय बरे जमनीर आसतात, तेन्नाच तें झाड बरी फळां दिवंक शकता। हें झाडां सवें जाल्लें आयच्या दिसाक ह्या आयताराक आमी वोपार येवचे आयकतात, ते वोपाऱ्यांतल्यान आमच्या जिवितांत आमकां संदेश मेळ्ळो आसा। आनी हो संदेश कसलो काय? पयले सुवातेर पयलो संदेश म्हणल्यार आमच्या जिविताची देणी जी आमकां देणी दिलेली आसात बरें क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक। तेन्नाय आमी देणी बरे भाशेन ताचो उपयोग करतले जाल्यार आमकां झाडा भाशेन 3 वस्तू भाव भयणीनो गरजेच्यो। पयली वस्त ती म्हणल्यार झाडाकूय जे परी कावड उदक जें मेवता तें आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमकां खंयचें मेवता। जे आमच्या जिवितांत बरी कावड उदक वो दुसऱ्यो वस्तू आमकां मेवतात त्यो आमी संवसाराक वयच्यान काडटात जाल्यार आमी घडये संवसार जाय तसली घडी फळां दिवंक पावतलीं। पूण आमी ती देवा कडच्यान काडटात जाल्यार ओत्मीक वाटेन जाल्यार आमी बरी ओत्मीक फळां दिवंक पावतलीं। जाल्यार पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी कोणा वाटेन आमची कावड घेतात काय, संवसारी वाटेन वो देवा वाटेन। आमी देवा वाटेन घेतली जाल्यार आमी घडये देवाक जाय तसलीं फळां दिवंक पावतलीं। दुसरी वस्त ती म्हणल्यार हें झाडूय बरे जमनीर आसूंक गरज आसा। आज आमच्या जिवितांत आमी खंयसर आसात काय, आमी घडये बऱ्या जाग्यार आसात, बरें जिवीत जियेतात जाल्यार आमी घडये दुसरी वस्त करूंक पावतलीं, ती म्हणल्यार आमच्या कन्यांनी देवाचें उतर परगट करूंक पावतलीं। जायते फावटी आमी देवाचें उतर परगट करूंक पावनात, कित्याक घडये आमी बऱ्या जाग्यार नात वो घडये बऱ्यो करण्यो आमचे सवें करूंक आमी पावूंक नात। देखूनच दुसरी वस्त आमी करतलो जाल्यार देवाचें राज परगट करतलो जाल्यार आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बऱ्या जाग्यार बरें जिवीत वो बऱ्यो करण्यो जिवंक गरज आसा। ही जावन आसा दुसरी वस्त आयच्या आयताराक आमकां कळीत केल्ली आसा। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त भाव भयणीनो, आज बरीं फळां दितलीं जाल्यार एक झाड बरे भलायकेन वो बरे घोटायेन आसूंक गरज आसा। आज आमच्या जिवितांत आमी घडये जायतीं ओस्कोस जाल्लीं आसात, बरीं फळां आमी दिवंक पावनात, कित्याक जायते फावटी आमचेच अस्तंगी आमी घडये वायट पातकी सोयम आमी जियेतात। आमी तर हें सगळें करता जाल्यार आतलें तर आमी भायर सोडूंक ना जाल्यार आमी घडये बरीं फळां दिवंक पावची ना। जाल्यार आयच्या दिसाक ह्यो 3 वस्तू आमच्या मनान आनी आमच्या काळजांत आमी घालुया, कित्याक आयची वोपार जी आसा ती आमकां सांगता बरी माती बऱ्या झाडाक आदार करता आनी बरीं फळां दिवंक आदार करता। तेच परी आमचे वाटेन आमी जेन्ना ओत्मीक वाटेन बोदतलीं, जेन्ना आमचे पातकी सोयम आमी पयस करतलीं, तेन्नाच घडये आमी एक बरीं फळां क्रिस्ती जिवितांत दिवंक पावतलीं। आनी हेच करूंक ह्या आयताराक हो ल्हानसो नियाल करतना आमकां धीर आनी बळ देवाचें मागुया।